बासशी कुंगनी बासशी आमची बास कुंगनी बासशी. मोगाचनो तुमकां देव बरो दीस दिवं. ह्या कार्याक आमची भास अशी कार्याक तुमकां सगळ्यांक स्वागत. आज आमी ह्या कार्याच्या वेळार नामांच्या सामान्य रुपा विशयांत पळोवया आनी हेर एक दोन विशय आसात. नामांचें सामान्य रूप म्हणून म्हणटा आसतना दिल्लें नामांचें मूळ रूप आसा ताचे तावन आमी हेर उतरां घडयता त्या वेळार ताका प्रत्यय बसोवचे आदीं त्या रुपांत एका रितीची प्रक्रिया जाता, बदलावण जाता, एक विकार रूप, एक नवें रूप आमकां मेळटा. त्या रुपाक आमी सामान्य रूप अशें म्हणून म्हणटा आनी तें खंयचे रितीर जाता वा कशें जाता ते विशयांत आमी पळोवया. पळय, उत्तर प्रत्यय लावचे आदीं नामाचें रूप कशें जाता हांगा देखीक कोलो हें उतर पुल्लिंग नाम. कोल्याक धवंडाय अशें म्हणून तूं म्हणटाय जाल्यार कोलो आसलें कोल्या उपरांत ताका आमी लायिल्लें प्रत्यय क कोल्या म्हणलें एक रूप आयलें. हांगासर कोल्याक म्हणच्या पयलें कोल्या म्हणलें जालें पळय त्या रुपाक आमी सामान्य रूप अशें म्हणून म्हणटा. आंब्याक रूस आसा. आंब्याक वा आंब्यांत किडी जाल्यात. पळय, आंब्या अशें म्हणटा. एका अर्थार आमी अशेंय म्हणयेत खंयच्याय दिल्ल्या नामाक आपयत आसतना एक खंयचें रूप आमकां मेळत पळय ताका आमी सामान्य रूप म्हणयेत अशेंय म्हणूंक जाता. खऱ्यांच व्याकरणाचो विवर दिता आसतना आमी अशें म्हणना, पूण खऱ्यांच जावचें तशेंत म्हळ्यार त्या दिल्ल्या नामाक जावचें तें रूप वा मेळचें तें रूप आमी हांगासर सामान्य रूप खंयचें म्हणून पळयलें. तर कोंब्या तूं साद घाल. कोंब्या बरें, कोंब्याक साद घालूंक कळटा. कामाक मनीस मेळटात अशें तें कामा काम कामा. कोलो कोल्या अशें तें उतर आमकां आमी समजत आसतना आमकां वाक्य रचना सोंपेपणी करूंक जाता. हें आमी उडासान दवरचें. हाचे सांगाता आमी आनी एक गजाल पळोवया. कन्नड भाशेच्या प्रभावा वरवीं आमचे भोंवतणी इतली कन्नड भास भरलेले वरवीं आमकां तांचो प्रभाव आमचे भाशेर पडला आनी तातूंत एक इसू म्हणलें तो प्रत्यय आमच्या सदांच्या वापरांत इतलो भरलेलो आसा पळया. आनी आमी हाका लागून कांय वेळार अशें म्हणून म्हणटा अपहरशी. कोंकणीन म्हणूंक जाय तुका अपहरण कर वा चोरून व्हर अशें म्हणूंक जाय. अपहरशी आनी आटापशी. आटाप आटापूंक जायना, आटापसूंक जायना अशें म्हणून म्हणटलीं मनशां आसात. ताका तिळशी, ताका कळय कोंकणीचें उतर आसा. आनी गुणशी गुणाकार कर. कुडसी म्हळ्यार मेळय सांगाता घाल कुडसी अशें उतर आयलां. तयारशी तयार कर. आशिर्वाद घाल म्हणजे कडेन आशिर्वाद सी हें तसलो प्रभाव. कणसी दाखय कणशी अशें म्हणलें उतर आमचे कडेन आसा. मागीर कांय वेळार आळशी पुसून काड. आळीसू म्हणून आयलें देखून आळशी अशें. मागीर मेळय म्हणजे कडेन सेर्सी हें कन्नडाच्या प्रभावान आयिल्लें उतर आमचे कडेन आसा. खऱ्यानच आमकां नाका. स्वागत सी तांकां सगळ्यांक स्वागत कर, तांकां येवकार दी स्वागत सी. आनी तांकां उदक सून दी, तांकां पावय, तांकां मेळ अशें कर, तांकां दी उदक सी. कन्नडाचो प्रभाव आमचे मदें भरलो. आनी एक विशय आमी पळोवया. महाप्राण अल्पप्राण. आमचे कडेन वर्सां वेता आसतना महाप्राण गळून गेल्ले बरी जाला. थोडो महाप्राण वा थोड्या संदर्भांनी महाप्राण आमकां गरजेचो आसा. काडचो न्हय, तो आमकां जायत. देखीक पळया. काड टेक अवे म्हणले बरी काड. आनी एक खड
पळय खाडमेशी खाड. तशेंच आमचे कडेन आनी एक उतर आहा कणी म्हळ्यार तांदळाची गोवांची कणी आनी खणी म्हळ्यार जिरी आसा आनी कितें आसा वॅली आसा खणी अशें म्हणून म्हणटा आमी. कोलो आनी एक खोलो लीफ खोलो आनी आमचे कडेन काल येस्टरडे म्हणले बरी आनी ताका हांव खाल रावतां खाल. महाप्राण आमकां जाय सगळ्यांक सोडूंक जायना ना नॉट म्हणले बरी आनी ताकाच महाप्राणाचो आनी एक गुर्त आसा कोणा हाकाराचे अर्थ म्हणटात पळय तशें तले अर्थार दिता आमी महाप्राण दाखयता ना म्हळ्यार यू टेक बात म्हणल्या अर्थार. तर मागीर थर अशें आमचे कडेन तीर थीर तीर म्हळ्यार लुकटासो तीर अशें म्हणून म्हणटा हांव तर थीर भावार्थ अशें म्हण थीर. पीठ तांदळाचें पीठ आनी विद्यापीठ पाठ आनी तशेंच पुस्तक आपळे पाठ पुस्तक पाठ तशें वा कन्नडांतलो पाठ कोंकणी भाशेंतलो पाठ पयलो पाठ पाठ अशें. देखून आमकां सक्कड उतरां जीं आमचे कडेन कांय संदर्भार चुकीक लागून महाप्राण आसलीं अल्पप्राण जाल्यांत तीं आमी सोडूंक जायनात. अर्थ फरक येवं येता. देखून महाप्राणूय आमकां जाय अल्पप्राण करूनच वेचें अशें सारकें न्हय. कन्नडांतलो इसू प्रत्यय हेणें तेणें हाडून आमची कोंकणी आसा ती कन्नडांत भरची वा कोंकणीचें खाशेलेपण होगडांक पळोवचें तेंय सारकें न्ही. आमचे कडेन कोंकणी उतरां आसात मुळांत कोंकणी उतरां आसात तीं दवरचीं आनी तशेंच नामांचें सामान्य रूप हर संदर्भार वाक्य करता आसतना आमकां तें उपकारता तें कशें जाता अशें आमी पळोवंक आमी विसरचें न्हय. हें कार्य पळयल्ल्या आयकल्ल्या तुमकां सगळ्यांकय देव बरें करूं. आमची भासशी कोंकणी भासशी आमची भास कोंकणी भासशी.